की हे सगळे जे डॉक्टर जॅक्सिकराच्या पुतळ्याचे जे सगळो तियात्र घडोवन हाडलो, लोकांक अशी दिसपाक लागला की डॉक्टर जॅक्सिकराचो पुतळो गोवा फॉरवर्डान BJPक विकलो. आनी कित्याक विकलो? एक चॅरमॅनशीप आनी 4 फायली. हो प्रश्न सगळ्या गोंयकारांक पडलेलो आसा, आमकांय पडलेलो आसा. आनी तो प्रश्न आमी गोवा फॉरवर्डाचे सर्वसर्व बाब विजय सरदेसाय हांचे कडेन आमी विचारपाक सोदतात की हो प्रश्न गोंयच्या लोकांक पडलेलो आसा. कारण हो बेश्टो योगायोग जायना. अजून 1 म्हयनो सुद्दां जालो ना म्हण गेल्या 14 जानेवारीक लोहिया मैदानाचेर तांणी भाशणां केल्लीं की पुतळ्या खातीर आमी खंयच्याय पातळीर वचपाक तयार आसात. तांचे 2 मंत्र्यांनी, 3य मंत्र्यांनी सभे माजार लोहिया मैदानाचेर भाशण करून लोकांक उजीर सांगलेलें, उत्तर दिल्लें की आमी जॅक्सिकराच्या पुतळ्या खातीर आमी खंयच्याच थरार वयतले म्हणून. म्हणजे तेंगेलो खंयच्याय थरार म्हणल्यार हो PDA ग्रेटर पणजी PDA आनी तेजी चॅरमॅनशीप हो एक व्हडलो प्रश्न गोंयच्या लोकांक पडटा. म्हणजे 1 म्हयन्या भितर तुमी जॅक्सिकराचे पुतळ्याचे तुमी डील केलें ऑलरेडी. सो आमी सांगतात मनोहर पर्रीकराक की दीस इज एन अटेम्प्ट टू स्कॅम. प्लीज स्टॉप दॅट नाव. And it is happening under your nose. इतले मजगती सांताक्रूजच्या लोकांनी PDAक विरोध केला. विषय विधानसभेत काडचो म्हण तांची मागणी. आम्ही ताबडतोब तुमकां सांगता, रेजिग्नेशन दी. तुमकां जर फॉरेन तुमच्या गांवचेर पडलेलें आसा जाल्यार तुमचें नांव वर्सान घातलेलें आसा जाल्यार तुमी रेजिग्नेशन दिया आनी ते PDAतले भायर सरा. हो मुद्दो आमचो PDAचो मुद्दो आमकां फूल फ्लेज डिस्कशन इन असेंब्ली जाय. रावन आमी चितलां मोर्चा काडपाक 18 तारखेर 5 PM आमी सातातोलीचे कॉपेल आसा पळय इगोर्जे कडेन थिंगासर आमी असेंबल जातले. सगळे दोंगर आतां PDAन घातलेले, सगळे एमटी जोमनी शेतां आतां बाटल्याक तेगले ती कालावरान पडटात. सगळीं शेतां हिणी काडल्या आनी PDAन घातलेली आहा. आनी आमचो एमएलए म्हणटा डेव्हलपमेंटाक लावतात. हे सगळे व्हडले बिल्डराक आनी हे पयशे करपाक आनी खावपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.